आज आमचे जी मिटींग आता जाली पीसीसी आणि सीएलपीची आणि थंय आमी एक युनॅनिमसली डिसिजन घेतले आसा की जर इलेक्शन जाले लोकसभेचे आणि इलेक्शनाची जबाबदारी स्वीकारून इलेक्शनाची एक डिफीट जाली काँग्रेस पार्टी आणि ताका ती जबाबदारी एक्सेप्ट करून म्हणटा अशें आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान आपूण रिजायन जाता म्हणजे रिजायन जाला आणि ताका लागून त्या आधाराचेर आयज आमी सगळ्यांनी युनॅनिमसली डिसिजन घेतले आसा की त्यांनी तेजे रिजायन तो जाल्लो आसा ते आमकां मान्य ना. त्यांनी पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून काम चालू दवरचें. त्याक इलेक्टेड लोकांनी निवडून म्हणजे काँग्रेस पार्टीच्या वतीन निवडून आयिल्लो अध्यक्ष आणि जरी त्यांनी मोठ्या मनान जे आता जे डिफीट जे जाले हार जाल्या त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून घेऊन तो रिजायन जावपाचो विचार तेणी दवरलो आसा, रिजायन जाल्लो आसा ते आमचे मान्य ना. आणि आमी सगळ्यांनी युनॅनिमसली हांगा डिसिजन घेतले आसा की त्यांनी अध्यक्ष पद आपल्या कडेन दवरचें, अध्यक्ष पद त्या अध्यक्ष म्हणून कार्यरत रावचे आणि जे कितें चुकल्ले आसा किंवा जे हार जाल्ले आसा तेजे जे कितें कारणां आसात तेजे चिंतन जावचें आणि पार्टीक परत कशें उबार दिवचो, पार्टीक परत कशें उचली पावड्याचेर सत्तेक रुपांतर कशें करतले हाजे फुडें अशें काम तेणी परत चालू करचें. तांकां आयज यश येयलें ना खरें पूण तेंचे कंट्रिब्युशन आणि तेंचे अथक परिश्रम हे आमी विसरपाक शकनात. आणि जेन्ना हांगा कित्या लागून हार जाली, कित्या लागून तितले नंबर म्हणजे येवंक शकले नात, कित्याक सिटी येवंक शकली नात, कित्याक आमकां विरोधी पक्ष नेते वचून मेळपाक तितली सिटां आमकां कित्याक मेळोंक शकना हाजेर चिंतन जातलेंच. पूण तेजो नैतीक अधिकार म्हणून जो अध्यक्ष आपूण जे रिजायन जावंक सोदता हे आमकां मान्य ना. तेणी आपलो कार्यकाळ पूर्ण करचो, अध्यक्ष पद परतून स्वीकारचे आणि जे कितें चुकले आसा जे कितें कित्या लागून आमी कमी पडले हे चिंतन जावचें, पोस्टमॉर्टम जावचें जो आणि पार्टी मजबूत करपा खातीर वावरचें. तेणी परत एक फावटी पार्टीचे अध्यक्ष पदच रावपा जाय अशें आमचे युनॅनिमसली डिसिजन